ॲशली पिनियो, कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 19 वालपोई. आज आम्ही ॲज अ BLA असले आम्ही एक मत घेऊन आणि फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रिझाइंड ॲज अ BLA फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. So there are many reasons, like, see, now I don't think so this Congress party is like interested in coming in power and forming government in coming 2027 assembly elections, the way things are going. And the second thing is, like, we have been not taken in any confidence. There is no Congress leader. I don't know. Now I have been working for Congress for last so many years in Walpoi constituency, but right now I don't know whether who is the leader of Congress in Walpoi constituency. And nobody has told us that even the Kharge is coming, Kharge sir, the president is coming today. Means at least they should take the party, the BLA into the confidence. No? They have not informed us anything about that. ही आयची मिटिंगूच BLA खातीर आशिल्ली, सो तुमकां कांयच इन्विटेशन वचोंक ना? आमकां कांयच इन्विटेशन बाबा ना. आनी म्हाका तरी हांव आतां इतलें हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी इतले 2-2.5 वर्सां वयर काम केलें एज अ BLA म्हणून हांगा, पूण कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी आमकां कोणें थंयचोच लिडरान आमकां सांगूंक ना बाबा अमको मनीस येता आयज तुमकां आपयला कितें. आतां आमकां कांय खबर ना, हें फकत कितें थिंगासर कोणाक आपोवन कितें दुसऱ्यांकूय आपयला काय बेश्टी गर्दी करून ताका दाखोवंक जाय म्हणून थिंगा वयल्यार तें आमी नकळो. तुमी आतां वाळपयचे कितले जाण आशिल्ले किंवा वाळपयचे तूं एकटोच आशिल्लो? वालपयचे आमचे वॉर्ड टोटल इन म्युनिसिपालिटी एरिया आमचे 10 वॉर्ड. सो म्हाजो एक पार्ट नंबर 8 हांव आसलोलो. सो फ्रॉम दॅट पार्ट आय हॅव रिजायन्ड. आनीक कोण आसा तुका? टोटल वाळपयचे कितले जाण? टोटल वालपयचे 10 जाण आसलेले, ते ऑल 10 हॅव रिजायन्ड. आय रिजायन्ड. 10 बूथ BLA आशिल्ले, ते 10चे 10 रिजायन्ड सगळे म्हणजे टोटल हे जाला? हय. ओके. आणि एक रिजायन फ्रॉम द पोस्ट. BLA रिजायन दिली का तुम्ही पार्टीनं रिजायन दिल्लें आसा? ना पार्टीनसून रिजायन आमी दिवंक ना. पार्टीनसून आमी रिजायन दिवंक ना. वी आर लायक अ लॉयल काँग्रेसमॅन. But right now the things which are going are very disappointing us, the way things are going in the Congress party. And nobody कित्याक अरे बाबा कोण काम करता तांकां तरी तुमी रिस्पेक्ट दिया न्ही. कोण काम करता इतल्या वर्सां हे ते तुमी प्रेजिडेंट चेंज जायतूय आसा, सगळे तुमी का जाय ते तुमी करता. आनी आयज येदो व्हडलो प्रेजिडेंट जर हो येता, AICचो प्रेजिडेंट जर येता जाल्यार तुमकां तुमी कांयच इन्फॉर्म अशें करिना. म्हणजे जे काम करता BLA जावं आतां कोण आतां वाळपयन आमचो लिडर कोण, काँग्रेस लिडर कोण वाळपय, आमकां कांय खबर ना. जितल्या जाणांनी आतां रिजायन दिला तांकां कोणाकूच इन्वायट नासलो आयच्या BLA मिटिंगे खातीर? हय, इन्वायट नासलो. कोणाकूच ना इन्वायट नासलो. तुम्ही बीन उलयतले? गिरीच्या कडेन बीन उलयला तुमी ह्या बद्दल? ना, तशें कांय उलोवंक ना. पळय आतां गिरीश जर हे जाल्लेल्याक तरी आजून मेरेन वाळपयन कोणूच पांये धरिना न्हू रे. अरे वाळपयन काँग्रेस लिडरूच येवंक सोदना. हांव नको, वॉट इज द रिजन? कोणूच येवंक सोदना काँग्रेस लिडर. हांवें ओपनली सांगूंक सोदता, हांव पळय आतां एकटो काम करता मरे, एक भुरगो. बट फाटल्या दिसांनी एक इंडक्शन जालां, मिलीन एक लिडर इंडक्शन जालां, तेन्ना ते येयल्ले दिसता न्हू? कोण येयल्ले? कोण येवंक ना. आमकां काय नासलें, म्हाका इन्विटेशन नासलें बाबा. हांव बेश्टो काय वयचो ना न्हू. विथआवट समवन कॉलिंग मी पर्सनली ऑर इन्वायटींग मी, बेश्टो हांव कित्याक वयतलो? मिलीन प्रभूचें इंडक्शन जाल्लें फाटल्या दिसांनी. मिलीन प्रभूचें जालें पूण म्हाका आमकां कोणें कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, आमकां कोणें इन्वायटूय करूंक ना. सो इट इज GPCC जे डिसिजन्स घेता ते विदाउट बूथ मेंबर्स किंवा बूथ प्रेजिडेंटाक सोडून ब्लॉक प्रेजिडेंट आतां जालें तशेंच जालें न्हू. आमकां कांय सांगूंकूच ना. तशेंच जालें न्हू. वॉट इज द यूज ऑफ बिंग काम करून आनी ते फायदो कितें तर? कांय फायदो ना कसो जालो न्हू. प्रेसिडेंट जो आमी हय, त्यांनी केन्ना अप्रोच केला तुमकां? प्रेसिडेंट जो आसा गिरीश चोडणकर. ना तसो केन्ना असो हेतून हें ना आमचें कांय कॉन्टेक्ट तशें. कॉन्टेक्ट ना. प्रेसिडेंट न्ही तो? हय, प्रेजिडेंट आहा, पूण प्रेजिडेंट आतां जाला, न्यू अपॉयंट केला न्ही ताका. सो तेच्या नंतर तुमच्याकडे काय इंटरेक्शन ना तशें कांय ना. म्हाज्या कडेन तरी कांय ना. आय डोंट नो अबाउट अदर्स, बट म्हाज्या कडेन तरी कांय ना. पार्टी सध्या फॉर्माच्या बूथ लेवला वयल्यान. सो आतां सध्या नवो जेन्ना प्रेजिडेंट जालो तेन्ना आतां इलेक्शन ऑलमोस्ट 6 म्हयन्याचें आसा. सो बूथ लेवलाचें काम वाडपाक तुमकां कितें सांगलें आसा बाबा? बूथ लेवलाचेर काम वाडोवंक जाय, सगळें करूंकूच जाय. म्हणजे जर तुमी सरकार जर पार्टी जर हें आसा, म्हणजे आमी बाबा सरकार घडयतली 2027 वाळपयन जर सीट हाडटले जाल्यार आमी ग्रासरूट लेवलारसून काम करूंक जाय न्हू. आनी जर कोण काम करता तांकांच जर तुमी कांय सांगना जाल्यार आनी कितें जाय तें? थंय वचोन बेश्टी गर्दी करून थंय दाखोवपाचें ना न्हू. तुमचें नांव कितें म्हटलें? म्हाजें नांव ॲशली पिनियो.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.